ह्या नोवेनाच्या दुसऱ्या दिसाचो विशय हे पोरी घडला. रुजाई सायबिणीच्या बोरवोशान दिसपट्टे देवाचें उतर परगटुया. देव आपले उतर आयकूंक आमकां जायते सोयोग फावो करता. जावं मिसाचे बेटेन रितीरात केल्ले प्रवचन वो वेगवेगळे व्हिडियोज पळोवन आमकां देवाच्या उतराची समजणी फावो जाता. देव आपले मोहिमेवोन सैम आपल्या उतरा वरवीं दर दिसाक आमकां उक्तें करता. जेन्ना आमी बोरवोशान आमचें जिवीत जियेता तेन्ना आमी देवाक वळखूंक पावता. देवाच्यो आज्ञा आनी कायदे आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत चालीक लावंक गरज. जेजू आमकां दर एकल्याक पाठयता आपले आयकलोले बरें उतर सगल्या संवसाराक परगटूंक. आपली मोगाची उचारणी आमच्या जिवितांतल्यान चालींतल्यान आमी परगटूंक. जेजू आमकां आपयता तर रुजाई सायबिणीच्या बोरवोशान दिसपट्टे देवाचें उतर दुसऱ्याक परगटोली मनशां आमी जावं ह्या मिसा समोरमणेंत मागुया. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, मिसाचे बेटेन रितीरांत वो हेर मागण्याचे रितीन हें देवाचें उतर तुजें आनी म्हज्या कानार जायते फावटी सादलां. पूण जेन्ना वेळ येता ते परगटपाक म्हज्या उतरांतल्यान म्हज्या कोरणांतल्यान तूं आनी हांव घोडेक फाटीं उरला. असल्या म्हज्या चिंतनाची, असल्या म्हज्या द वेज दॅट आय यूज टू हांवें करूंक ना देवाचें उतर परगट. दूख धरुया, देवाचें बोगसणें मागुया आनी सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पोतवेदार आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुसोगुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओमोसो अपराध, ओमोसो अपराध, ओमोसो बोवड अपराध. ह्या पासत मागीर सदांच सांकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो तुजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पोतवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूं, आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. बाबा भयणीनो, बोरवाशान ह्या मिसांत आमी वांटो घेता आसतना तुजे आनी म्हजे खासगी इंतेसांव वेदी मुखार आमी देवया आनी भावार्थान त्या इंतेसांवा पासत आमी मागुया. सर्वेस्परा देवा, भोव भाग्यवंतांक वार मारयेक आमी भोगतीन वोन दिता. जशी तुवें तिका कुरपेन बोल्ली तशी आमकां तिचे विणवणीन दिसान दीस ओदीक कुरपेन बोर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक.
दुसरे समृद्धीच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोजेसान पोरचे कडेन उलोवन म्हणलें, देवान पृथ्वीर मनशाक रचला, तो दीस तावन आयज पर्यान तुजे आदीं सोडून गेल्यान त्या काळा लागीं अशें विचार. अतरालाचे एके शिमेर तावन ते दुसरे शिमेर पर्यान येदी व्हडली वोस घडल्या जायत वो घडल्या म्हूण कोणें आयकलां तरी. उज्या मदें रावून उलयतल्या जिव्या देवाचें उतर तुमी आयकलां तशें केन्ना तरी खंयचेय पळोवचेन आयकलां आनी आयकून तीं जिवी उरल्यां जायत. खंयचो देव कोश्ट धाडून अजापां विजमितां करून झूज माडून आपलो पदवेदार हात आनी बोलीश बावलो उबारून व्हड भिरांत दाखोवन दुसऱ्या राष्ट्रां मदें आपणाक एक राष्ट्र वेंचून काडूंक फुडें सरला जायत. हें सगळें सरेस्परान तुमच्या देवान तुमच्या दोळ्यां मुखार इजिप्टांत तुमचे खातीर केलां. तो आयच्या दिसा हें आयकून घेयात आनी तुमच्या काळजान सांबाळून दवरात. उंच स्वर्गार आनी खाला संवसारांत सर्वेस्पोर एकलोच देव, ताचे भायर दुसरो कोण ना. तुमकां बरें जावचे खातीर आनी तुमच्या फाटल्यान तुमच्या भुरग्यांक बरेंपण मेळचे खातीर आनी सर्वेस्पोर देव तुमकां दितलो त्या देसान सदांच तुमी जेवचे खातीर आयज हांव तुमकां दिता त्यो याज्ञा आनी कायदे सांबाळात. देवाचें उतर हें. हे आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन जी पोरजां देवान वेंचून काडल्या ती खरेंच बागी. सगळीं म्हणया, जी पोरजां देवान वेंचून काडल्या ती खरेंच बागी. सरेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगळीं ताची कर्तुबां विस्वाशीपणाची, नीत आनी प्रामाणीकपण ही दोनूय ताचे मोगाची. सरेस्पराचे प्रितीन संवसार उपट बोल्ला. जबाब, जी पोरजां देवान वेंचून काडल्या ती खरेंच बागी. सरेस्पराच्या उतराक मळब घडोवन आयलां. ताच्या तोंडांतल्यान सुस्कारान ओतरालाची सगळीं लश्करां उपजोल्यांत. एकाच उतरान ताणें सगळें रचलां. ताणें हुकूम घालो आनी आसा तें सगळें वर्तून आयलें. जबाब, जी पोरजां देवान वेंचून काडल्या ती खरेंच बागी. सरेस्पराची कोण भक्ती करता ताच्या मायेमोगाचेर कोण विस्वास ठेवता तसल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मनांतली सोडयतलो. तोच तांकां दुकोलाच्या काळार दानो दितलो. जबाब, जी पोरजां देवान वेंचून काडल्या ती खरेंच बागी. आमचो आत्मो सरेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. जसो तुजेर आमचो विस्वास सरेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. जबाब, जी पोरजां देवान वेंचून काडल्या ती खरेंच बागी. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvespora, sorvespora, sorvespora que soy soy. Sorvespora, sorvespora, sorvespora soy soy. मोयमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जो आसा, जो आसलो आनी जो येतलो त्या देवाक. Sorvespora, sorvespora, sorvespora que soy soy. Sorvespora, sorvespora, sorvespora soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोव्यास माथेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमिया. इकराशीस गालिलीक जेजून आपणाक मेळूंक नेमलोल्या दोंगरार केले. ताका पळेना फुडें ते ताच्या पांयां पडले. तरी तांतले थोडे दुबावले.
जेजून फुडें सरून म्हळें, स्वर्गार आनी संवसारार देवान म्हाका सगली पदवी दिल्या. म्हणटोच तुमी वचात आनी हांवें तुमकां आज्ञा दिल्यात तितल्योय सगल्या देसांतल्या लोकांक शिकोवन तांकां म्हजें शीस करात. आनी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन तांकां पवित्र स्नान दियात. आनी सदांकाल, होय, संवसार सोरो पर्यान हांव तुमचे सांगाता आसा. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे प्रितीच्या बाबा भयणीनो, सर्वेस्पोर देव सोबार तरेन आमचे लागीं उलयता. जावं तो साक्रामेंतांतल्यान, जावं तो सृश्टींतल्यान, आनी भोव करून ताच्या पवित्र उतरांतल्यान तो आमच्या लागीं उलयता. बाबा भयणीनो, समज हांवें तुमकां विचार केलो बायबल म्हणजे कितें, एक सेंटन्सान आमी तर जबाब हाका पुरतो जबाब दीत जाल्यार आमी म्हणूंक जाता, अ बायबल इज अ लव लेटर, द ग्रेटस्ट लव लेटर एवर रिटन. पवित्र पुस्तक जावन आसा एक व्हडती देवाची मोगाची चीट ताचे पोरचेक. इश्टानो, ही मोगाची चीट जाल्यार तुवें आनी हांवें ही चीट ताची भुरगीं कशीं एक पावट तरी म्हज्या जिवितांत आमी वाचूंक पावतल्यात वो वाचल्यात काय हाचेर नियाळ आमी करुया. इश्टानो, हो म्हजो नियाळ मातशें फुडें व्हरूंक एक घोडणी तुमचे मुखार दवरता. आयकात. एकूय यादनीक कोविडाच्या दिसान शिकलोलो यादनीक, बरो शिकलोलो गुणेस्त, ताणें येवजिल्ले सगलो लोक ह्या कोविडाक लागून भितरूच आसात, मिसाक येनात, देवाचें उतर तांकां आयकूंक मेळना, ताची समजणी तांकां मेळना. ताणें येवजिल्लें आपणो ऑनलायन क्लासीस, बायबल क्लासीस करतलो म्हणून. आनी अशीच हुंय ह्यो ऑनलायन क्लासीस ताणें आपले पोरचे पासत सुरू केल्यो. आनी जितले फावटी ऑनलायन क्लासीस सोंपताल्यो तेन्ना शेवटाक तो तांकां सदांच सांगतालो, पळयात, कसली वळ कितेंय तुमकां कठीण दिसता, तुमकां समजना बरे भाशेन, म्हाका विचारात, प्रश्न करात. हो म्हजो मोबायल नंबर, ही म्हजी ईमेल ID. प्रश्न करात आनी ताचो पुरतो जबाब हांव तुमकां दितलो. अशेंच एका दिसा हुंय ऑफिसान असो एक फोन आयलो. हो यादनीक हुंय ऑफिसान नासलो, ताच्या क्लार्कान, ऑफिस स्टाफान हो फोन घेतलो आनी विचारलें. हो कोण दुसरे वाटेन आसलो, तो म्हणूंक लागलो, म्हाका फादराक कितें तरी बायबला विशीं विचारूंक जाय. क्लार्कान सांगलें, फादर ऑफिसान ना, तूं म्हाका सांग, हांव बरोवन दवरतां आनी तुजो कॉन्टेक्ट नंबर म्हाका दी. ह्या क्लार्कान, ऑफिस स्टाफान हुंय हो प्रश्न ह्या मनशाचो घेतलो, पूण नंबर नोट करता आसतना 9 बरोवपाक जाय आसलो, थिंगासर 7 बरयलो. हो यादनीक हुंय जेन्ना क्लार्कान, स्टाफान हो नंबर आनी हो प्रश्न ताच्या हातीन घातलो तेन्ना व्हडी खुशालकायेन ताणें हो आन्सर तयार केलो. ह्या मनशाकूय फोन मारलो, पूण मारता आसतना त्या मनशाक तो वचोंक ना, रॉंग नंबर आनीक दुसऱ्या मनशाक गेलो. पूण ते दुसऱ्या मनशाक जेन्ना हो यादनीक समजायतालो तेन्ना ताणें कांय म्हणूंक ना, सगलें आयकून ताणें घेतलें. सुर शेवटी हुंय फोन बंद केल्या उपरांत दुसऱ्या दिसा यादनीकाक परतून फोन आयलो. आनी फोन हे फावटी तो मनीस ताणें हो प्रश्न केलोलो पळय तो, ताणें हुंय यादनीकाक विचारलें, फादर, कालच्या दिसा हांवें तुका एक प्रश्न विचारलेलो, तूं नासलो, तुज्या ऑफिस स्टाफा कडेन हांवें दिलोलो, आजुनूय म्हाका मेळूंक ना. आनी हो यादनीक म्हणूंक लागलो, ताका कळ्ळें हो प्रश्न काल ताणें जाप दिलेली तो रॉंग नंबर म्हणून. सगलें ताका परतून सांगले उपरांत ह्या मनशाक सगलें विसरल्या उपरांत सगलें बदल जालें. 15 दिसांनी हुंय परतून ह्या यादनीकाक फोन आयलो. आनी हे फावटी हो जो कोण रॉंग नंबर लागलोलो त्या मनशान फोन मारलो आनी म्हणूंक लागलो, फादर, तूं जाणाय, तुवें त्या दिसा म्हाका ही शिकोवन दिलेली पवित्र पुस्तकाच्या हे वळीचेर, फादर, गंभीर काळ म्हजेर आयलोलो. म्हजें काम गेलोलें, म्हज्या भुरग्यांनी, म्हजे बायलेन म्हाका सोडलोलो, म्हज्या कुटुंबान म्हाका एकसुरो सांडलोलो. म्हाका दिसतालें जिवीत आनी म्हाका नाका, संवसारान रावन आनी फायदो ना.
पूण तुवें हे तुज्या उतरांतल्यान देवाच्या उतरांतल्यान तुवें म्हाका बोरवासो दिलो फादर. आयज तर हांव तुज्या मुखार वो तुज्या कडेन उलयतां देवाचीच येवजण. ताणें म्हाका तुका धाडलो हे तुज्या उतरा वरवीं हे तुज्या नियाळा वरवीं हांवें म्हजें जिवीत बदललें. इश्टानो, ल्हानशी घडणी पूण तुका आनी म्हाका कितलीशी व्हडली समजोणी दिता. पळयात बाबा भयणीनो, जायते फावटी आमी देवाचें उतर वाचता, जायते फावटी ताचेर आमी नियाळ करता आनी जायते फावटी जे निर्णय आमी घेवचे आसले आमच्या जिविताचेर जायते फावटी देवाचें उतर आयकून आमी ते बदलतात आनी ते आमकां फायद्याचे जाता. इश्टानो, असलें जिवीत तुजें आनी म्हजें आसपाक जाय. देवाचें उतर वाचतलें, समजतलें, म्हज्या जिवितांत तें पाळटलें. हें करूंक आयचो विशय आयज आमकां हुस्कायता. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळोवया बाबा भयणीनो, मातेवाच्या निमाण्या आवेस्वरान द लास्ट चॅप्टर ऑफ मॅथ्यू, द गॉस्पल ऑफ मॅथ्यू आमी आयकला. आनी आपलो निमाणो संदेश जेन्ना जेजू स्वर्गार आपल्या बापा शिवेचो आसलो, विचार ह्यो संदेश जेजू आपल्या शिसांक दिताय तांकां सांगता, वचात, जे कार्य हांवें सुरू केलोलें, जें मिशन हांवें सुरू केलोलें तें साकार करूंक हांव तुमकां धाडटां. वचात, जंय हांव पावूंक ना थंयसर हांव तुमकां धाडटां, म्हाका पुरगोट करात. बाबा भयणीनो, हें कार्य, हें मिसांव फकत ते 11 शिसांचें न्हय, हें मिसांव जाण आसा सगल्यांचें आमचें. कित्याक बावतिस्मा वरवीं तुका आनी म्हाका हें कार्य फावो जालां जेजूक पुरगोटपाचें. इश्टानो, हाचेर आमी नियाळ करता आसतना भोव थोड्यो वस्तू आमच्या फायद्याक पडटल्यो. आयच्या विशयाचेर आदारून तुमचे उटयेंत उडयता. पयली वस्त बाबा भयणीनो, देवाचें उतर आमी वाचूंक जाय, समजूंक जाय. हांव कित्याक सांगता, पळयात, समज तर म्हाका हें देवाचें उतर पोरगोट करूंक जाय जाल्यार पयलें हांवें हें देवाचें उतर वाचूंक जाय. लाती भाशेन न्हू बाबा भयणीनो, अशें एक म्हणप, अशें एक उलोवप आहा, नेमो दात क्वाद नॉट आबेत, म्हळ्यार जी वस्त म्हजे लागीं ना ती हांवें दुसऱ्यांक दिवंक जायना. हाकाच लागून बाबा भयणीनो, देवाचें उतर आमी पयलीं वाचुया आनी मागीर दुसऱ्यांक तें आमी समजूंक प्रयत्न करुया. दुसरी वस्त बाबा भयणीनो, आयज काल समाजांत न्हू देवाचें उतर परगटूंक आमी तिट्यार वचून वो हायवेचेर वचून बोवाळ मारून म्हणूंक नाका जेजू वो, जेजूची शिकोण ती. तुज्या आनी म्हज्या उतरांतल्यानूच न्हय पूण कोरण्यांतल्यान पासून आमी देवाक परगटूंक जाता. आनी आयज काल समाजान हें केलेलें आमी जाय. कोरण्यांतल्यान म्हज्या जिविताच्या वयर कशे भाशेन हांव दुसऱ्यांक देवाचें उतर परगट्टा हें गरजेचें. बाबा भयणीनो, ह्याच्या नियाळाचेर सोपयता आसतना आंकवार मारयेच्या जिवितान आमी नदर मारुया. पळयात, संतोसाचो पयलो मिस्तेर बोडव्या गाब्रिएलान तेन्ना ताका सांगलें, तूं देवाच्या पुताची आवय जातली म्हणून. हें उतर तिणें आपल्या काळजान घेतलें आनी हें उतरा वरवीं ती जियेली. ह्या उतराची ती परगटणार जाली. इश्टानो, हीच आंकवार मारया आयज तुका आनी म्हाका विचारता, म्हज्या जिवितान म्हाका जाता ते भशेन हें उतर हांवें म्हाज्या काळजान स्विकारलें, तें परगट केलें. तुज्या जिवितांत तूं कितें करताय? उबी रावया. काय आमची मागणी बापा मुखार आमी दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी भोव करून आमच्या याज्ञीक भावांनी आपलें दैवीक मुण्यारपण समजूंक देवाचें उतर तांबो नासतना परगटून सगळे प्रयत्न करूंक दुसऱ्यांक मागणाचे नमुने जावंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी
आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपले पोरजेची निगा घेवंक समाजाचे बरेपणा पासत तशेंच दिसपट्टो गिरास मेळोवंक आशेतल्या निर्भाग्यांक फावो त्यो सवलती दिवंक एक रेस्पेताचें जिवीत जियोवंक आदार करूंक तांकां पवित्र आत्म्याची जाणवाय मागुया. जेसूच्या नावान बाबा हे मागणे आमचे नावेलचे गोराबे पवित्र कुटुंबा सारके मोगाचे आनी एकवटाचे जावंक आनी देवाचें उतर काळजीदारपणी आपल्या घरांत, स्कॉलांत, कचेरींत आनी गांवांत परगटूंक आनी जेजूचे नीज गोवाय आमी जावंक जेजूचें काळीज आमकां मागुया. जेसूच्या नावान बाबा हे मागणे तुका. आयज मिसाची मांडावर करतल्या कॉन्फ्रारिया देव संदेशकार रावोरा, पेलें, शिंकेटी, तोरणाटी, दोंगोरी आनी नागमोडे वाड्याच्या लोकांक तशेंच ह्या आयच्या नोवेनाक भार घेवन वावुरतल्या व्हॉलंटियर्स आनी मागण्या जोम्याच्या फामिलीचेर रुजाई सायबिणीच्या आदारान बरेपण फावो जावंक बरवशान देवा लागीं मागुया. जेसूच्या नावान बाबा हे मागणे तुका. कोनवाड्या बापा, काय आमची मागणी तुजे मुखार आमी दवरल्यात. तुज्या सुदारपणान ती तूं आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमची बोळे बोलताना निष्कळगो नाकारो दोयाल बापा मोई बोगा ताची बोली आमकां दोयाल बापा मोई बोगा ताची बोली आमकां पवित्रात्म्या देवोदिये दाना आमची संस्कारच्या जेसू सोवे आमचो देवा खालसा आपोरच्या जेसू सोवे आमचो देवा खालसा आपोरच्या. मोशा बाबा बोडीनो मोशें तुमचें बलिदान सोर पोतवेदार देवा बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याकी पवित्र सवेच्या देवाक सर्वेस्वर मानन घेवं. स्वर्गीच्या बापा, तुज्या पुताच्या आवयच्या आयच्या दिसा किरीत मान दिवंक एबेदी भोंवतणी संतोसान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासत इंदेणी आमी तुका भोक्तीन समोर पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. तशे वरवीं आनी सायबीण मायचे विणवणेन तुजे देवीक जिवान दिसान दीस ओदीक आमी बरोव म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. पवित्र बापा, सोर पोतवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भोवमान फावो आसलोले निती आंकवार मारयेक आमी नोमान करतना एका ताड्यान आमी तिका वाखाणटा. तुका वोन दिता, तुजी किर्ती परगोडटा. आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फाकयलो.
तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दोलबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे थाळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Sono vesporto, povi, povi, povi. Almaranzo, sono vesporto, sorgani, son salmolia, tu ciapo, pova. Sorgi, tu caso sorves poras, la vieta, sorgi, tu caso. बाबा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक तेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पसत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारोवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. Pavartazo corporco tuya. Somia Gesù tuझे मरणावे समोरता, तुझे पुनर्जीवनपणावे परगटा. तुझ्या येण्या आमी ओतलेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर. लिओ आमच्या भगवान बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोळी बापाव, सिमियाव आमच्या आदार बिस्पाव आनी सगळ्या याज्ञिका वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे श्रागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची, आयज आपलो वाडदीस संभ्रमतल्यांची, लग्नाचो वार्षिक दीस संभ्रमतल्यांची, आयज ज्या पिडेस बाबा भयणांचो उगडास केला तांची, आयज जे वावर धंदो करतात तांचे पासत मागला तांची दया कर म्हूण आमी मागता.
आकवार मारिये देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भागिवन सुसे भागिवन धर्मदूता भागिवन सुसेवास भागिवन फ्रांसीस शावियर भागिवन सांतातून भागिवन सुसेवास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सोरपोत वेतार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन तीर विस्वासान आमी म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र आसा तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो किराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक मोक्षिता तुजे आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळें पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशानोत रेखताव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सोची येता आनी राजपूट चलयता सासणाच्या सासणाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचेय सोवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाची शरीर संवसाराचे पाप पटली आमची काकूत देवाची शरीर संवसाराचे पाप पटली आमची काकूत कर देवाची शरीर संवसाराचे पाप पटली आमकां शांती दी ही देवाची शैली संवसाराचे पाप काडटा ती हो तो आमचो सोमी जेजू क्रिस्त जो आयज तुका आनी म्हाका उलो करता ताका पोरगोट करूंक न्हयच आमच्या उतरांनी पूण आमच्या कोरण्यांनी ताच्या जेवणाक हाजीर जाल्यान ती सगळी आमी सुभागी Kushal Mona Kalsa Kushal Mona Kalsa Bhakti Korea Bosun Korea Chibu Yedon Chisu Amchi Modi Santa Uto Chibi Zabolita din wastici O tym jacie wolgota idzie
पळय आमची बसो कुशाल मोना काळजा भक्ती करुया बसून करुया जेवण 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 येतू बाबा येतू भयणी जेसू वांगडा करबे ठेवणी मावा पापेल्याक समोर पिल्ले जिवीत जाता बोमोलाचे तुकाच पेटोय सगळ्या काळजा इस्ती बसून आपल्या सोदां कुशाल मोना काळजा भक्ती करुया बसून करुया जेवण कुशाल मोना काळजा भक्ती करुया बसून करुया जेवण प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा भाग्यवंतांक वार मारयेचो उगडास करून सर्गीचे जिवीत दितोल्या जेवणांत आमी वांटो घेतला तेच आंकवार मायच्या सगळ्या तुज्या भोगतांच्या सांगाता सासणाच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी खालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी मातशी बसुया बाबा भयणानो आयज आमचे मदें आसा फादर शेल्डन डिसोजा फादर शेल्डन पात कुरकोसो फातोड्डा रोजाय सायबिणीचे फिरगोजेन जायतो बरो वावर करता देवान ताका जायत्या गुणांनी भरलेलो आसा उदी करून तरणाट्या मदें म्युजिका वाटेन वावर करपाची जायती ताची उमेद फादर शेल्डन गांवांत सोकोरचो आयज तो आमचे मदेकांत आयलो जेन्ना आमी ताका उलो मारलो मिसाची भेट भेटोवंक ताणें वयकार दिलो आनी बरे भाशेन इस्कुटावून देवाच्या उतराची मोडणी केली आनी आमच्या जिविताक संदेश फावो केला देखून ताका काळजांतावन सगल्यांच्या नांवान आमी देव बरें करूं म्हणटा आयज ह्या नव्यानाची मांदावळ करूंक आदार दितोल्या समेस्त आमच्या बाबा भयणांक आमचे किरीत काळजांतावन दिनवास
दिसपोटी कुमसाराचो वेळ हे परी सकाळीं 6:15 ते 9 वाजता आनी सांजे 4:30 ते 5:30 वाजता. जायते याज्ञीक आसात. ह्या कुमसार एक बरें कुमसार करून पोरबेक आमची तयारी करूंक आमी वावरुया. भायर सरतना कोणेच लूट करचे न्हय, पूण सवकास भायर सरचे. एंट्री आनी एक्झीट गेट आसात, थंयसर आमी बोर्ड घातलेले आसात. तुमी भितर सरल्यात ते गेटींतल्यान भायर सरचे न्हय, पूण म्हजे दावे वाटेन जी कोण माटवान बसून आसात तांच्यांनी शिमित्री वाटेन जी गेट आसा ते गेटींतल्यान भायर सरचे. आनी जी म्हजे उजवे वाटेन आसात तांच्यांनी आमचे आदले पोस्ट ऑफिस आसा थंयची गेट आसा ते गेटींतल्यान सवकास भायर सरचे म्हूण आमची विनंती. आमचे वॉलंटियर्स जायते त्याग सॅक्रिफीस करतात. भोव सकाळीं उठून येवन ट्रॅफिकाची आनी हेर मांदावळ करतात. देखून ते तुमकां दाखयता ती मांदावळ तुमी सांबाळची. कोणेच भायल्यो कोदेली इगोजेन भितर हाडच्यो न्हय. तुमच्यो मोलाच्यो वस्तू देखीक भांगर, हेल्मेट, पयशे तुमी सांबाळचे. एंट्री आनी एक्झीट गेट आसात तांचे फुडल्यान तुमची मोटरां न्हय म्हूण मोटरसायकली पार्क करच्यो न्हय, कित्याक दुसरी मांदावळ करूंक भोव त्रास जातात. आमचे वॉलंटियर दाखयता ती मांदावळ सांबाळात. आयज कॅन्टीन केला फ्रादिले आनी काल वाडो आनी थंयसर बऱ्यो खावपाच्यो वस्तू मेळटात. सरपतेल आसा, सान्नां आसा, पिझ्झा आसा, असल्यो जायत्यो वस्तू दोनूय वाटेनी आसा. देखून आमची खालती विनंती तांकांय भेट करची आनी कॅन्टिनान तुमी आदार करचो. आमचे इगोजेन भितर आसा ते सायबिणीचे मुर्तीचो उमो कोणेच घेवचो न्हय, पूण भायर ग्रोटोन आसा ती इमाजीक मान बागोवन तुमी नमस्कार करचो. थंयसर तुमची वाती जेले घालची आनी तुमची पिटिशन बॉक्स आसा थंयसर तुमचे इंतेसावां घालची. आमचो प्रेयर रूम सदांच उक्तो आसा. ह्या दिसांनी वचून तुमी मागणें करून वेळ सारचो म्हूण आमची विनंती. तशेंच आमच्या सेंट विन्सेंट डे पॉल सोसायटी आमच्या गरीब दुबळ्या बाबांक जायतो आदार सहकार दिता. तांच्यांनी एक बँड स्टँड आसा म्हजे उजवे वाटेन, थंयसर एक स्टॉल घातलेले आसा आनी थंयसर जायत्यो बऱ्यो वस्तू मेळटात आनी त्यो वस्तू फॉर अ डिस्कावंटेड रेट उण्या भावाक त्यो मेळटात. देखून तुमी वेचे तांकांय भेट करची आनी एक तरी वस्त घेवन तांकांय आदार करचो. तशेंच कांय आमचे दुसरी स्टॉलां आसात. आमच्या बाबा भयणांनी हँडीक्राफ्ट एक स्टॉल घातलेले आसा, थंयसर वाती दुसऱ्यो वस्तू विक्रेक मेळटा, त्योय तुमी घेवच्यो म्हूण आमची विनंती. आनीक एक कळोवणी आसा, जेन्ना कॉन्सक्रेशन टायम आसता तेन्ना कोणाक जर दिमी घालूंक आळकोळ जाता जाल्यार तुमचे स्वातेचेर तुमी बसल्यार आळकोळ ना, पूण फाटल्यान आसा ताका दिश्टी पडना. देखून कॉन्सक्रेशन टायम आसता तेन्ना दिमी घालूंक जायना जाल्यार तुमी तुमचे स्वातेचेर बसची. तशेंच कळीत करूंक मागला, आयज आमच्या इस्कॉलान मॅथ्स फेत आसा. आयज तुमी इस्कॉलानूय भेट करची आमच्या रोजरी इस्कॉलान आनी ह्या मॅथ्स फेरान वांटो घेवचो म्हूण आमची विनंती. सगळीं उबी रावया. बाबा भयणीनो, ही संदी घेता दिनवासूंक सगल्या तुमच्या यादनिकांक हांवें तुमकां सगल्यांक ही म्हाका संदी दिली हिंगासर येवन तुमचे पासत हे नोवेनाचे मीस भेटूंक तशेंच प्रवचन करूंक तुमचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालूं म्हूण आमची मागणी. सर्वेस्पोर तुमचे ही सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. रोजाय सायबिणीक मागणे. हे भोव पवित्र आंकवारी, भोव पवित्र त्रित्वेन तुका सुरवातेक जावन
जेसूच्या वयसांक विचून काडली तुका देवपोत मनीस जालो ते घडयेक आनी उपरांत ताका 9 म्हयने तुज्या कुसव्यान सांबाळलो तेन्ना भोगलोलो तो संतोष हांव आतां नियाळटा म्हज्या मागण्याच्या कोतकोत्यान हांव खरेंच ही खुशालकाय आनी हो संतोष सोडूंक आनी वाडोवंक सोदता देवाची खोशी जाल्यार हांव ह्या नोवेनान मागता ते उपकार म्हाका मेळोशे कोर ना तर म्हाका गरज ती करपा मानून घे ओगीच रावन तुका कितें जाय भावार्थान सायबीण माय वरवीं जेजू कोडे माग ए देवाचे माये हे म्हजे नोमान तुका गाब्रियल बोडव्यान केल्ल्या नोमाना सांगाती मानून घे नोमान कोरपेन बोलोले हे म्हजे नोमान तुज्या वैभवाच्या मुकुटार धाकटी धाकटी मोतयां जाव म्हूण हांव ओतरेकता हे सोंसल्याचे बोजोंडारी देवाचो पूत मनीस जालो तेन्ना तुका संतोष भोगलो त्या संतोषान हांव मागता तो उपकार म्हाका मेळून घे ह्या पासत हांव सगल्यो म्हज्यो तुज्या अनोदा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो कोरन्यो तुका भेटयता हांव तुजे कडेन खोतखोत्यान मागता ज्या खोतखोत्यान तुजें काळीज जेसूच्या मोगान लासतालें म्हजी खालती मागणी आयकून घे आनी म्हजे मागलेले उपकार म्हाका मेळून दी आमेन सगलीं बरोबर रुजाय सायबीण मायकुलो करून म्हणुया नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पताय आसा दुसऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पातक्या हाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन तुझ्या कोपाकाये आमकां बाळगून दवर तुझ्या कोपाकाये आमकां बाळगून दवर भुरगीं तोरणी सगलो विश्वास दवरून एका गाड्या माये पुरो मात्र तुझ्या कोपाकाये आमकां बाळगून दवर तुझ्या कोपाकाये आमकां बाळगून